मोर्जे ग्रामसभेत पारंपरिक पायवाटेचो विषय चर्चेत आयलो। पंचायत वाठारांत काय पारंपरिक पायवाटो बंद करतात हो प्रश्न सुटावो करचो म्हणून थळाव्यांनी ग्रामसभेत मागणी केली। देखून पारंपरिक पायवाटाविशीं कायदेशीर सल्लो घेतला अशें सरपंचान सांगलें। ते भायर ग्रामसभेत रस्तो रुंदीकरण तशेंच पार्किंगेच्या प्रस्नाचेरूय चर्चा जाली। तशेंच कोयराचो प्रस्न आनी हेर म्हत्वाच्या विशयांचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली। पारंपरिक वाठार जे लागोंक ना जे लागल्या सो आमी ते लिगल एडवायस घेतला। आमी 3 म्हयन्याचो टायम फ्रेम घेतला। ते वाटो कोणाचे लागले तेंच्यांनी एप्लिकेशनां करपाची, लागोंक ना तेंच्यांनी करपाची, की ते तडीक लावपाचें काम केलां। जे गार्बेज कमिटी कंप्लेंट बूक आनी कितें आहा ऑडिट कितें आहा ते ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय त्या भाशेन ते डायरेक्शन इशू केल्लें आहा सेक्रेटरीक की ते सगळे कंप्लेंट जे सुपरवायझर घालपी आहा ब्लॅक स्पॉट आहा थंय सोलर CCTV घालून ते सगळे तडीक लावपाचे। तशेंच विचार जो अति प्रमाणात जाता तुमी नजरे काडल्या जे बेडी घालता सो ताका ट्युरिजमाक डिपार्टमेंटाक आमी एप्लिकेशन पर्सनली वचून बसतले। जे वाटो म्हणटा ते दर्यार वचून गावना जे एनक्रोचमेंट केला ते ओपन करता। आनी थर्ड म्हणटा ते फोर्थ म्हणटा ते म्हणटा की गांवान रस्ते रुंदीकरण चालू आहा गाडये दवरता ते आमी BDC कमिटीक डिसायड केला आनी डायरेक्शन इशू केला ट्रॅफिक सेलाक अलॉंग विथ MLA वांगडा कन्सल्ट करून MLAन इनिशिएटीव घेवन ते ट्रॅफिक सेलाक सांगला की तुमी जे हें करता ते जेन्ना वायडनींग जालें नो पार्किंग बोर्ड घाला आनी तांकां फायन दिया। हें काम जेन्ना जातलें तेन्ना स्टार्ट जातलें। तशेंच जे बोर्ड पोलार लायटा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाची आनी खंयची तरी एजन्सी हायर करता तांकां शोकस वयतली। शोकस गेल्या उपरांत तांकां रिप्लाय दिवचो पडटा। ते बोर्ड जे आहा ते काडटले हे आमी जे सांगला ग्रामसभेक फुडल्या ग्रामसभा येवच्या पयलीं तेचेर वर्कआउट करून तुमच्या फुडें घालतले। तशेंच घरांची सर्वे जे लोकल आनी कितें आहा ते घरांची हावस टॅक्स कोणें भरूंक ना ते रिकवर करतले। सो म्हाजी फूल टीम आनी फूल पंचायत मेंबर सपोर्ट आहा। सो तुमकां जे डेवलपमेंट आहा गव्हर्मेंटाचे मार्केट कॉम्प्लेक्स तो रूम सांगला जो हेर धाडपाक तेचेर आमी प्रायोरिटी घेतात। पंचायतीन जेन्ना मर्डर जाल्ली सगळे मेंबर पुलीस स्टेशनार गेले ताचो FIR करून घेतलो तांकां अरेस्ट केला 3 जाणांक अरेस्ट केल्या आनी 14 दिसांचो रिमांड दिलो। काल तांचो 14 दिसांचो सोंपला परत ज्युडिशियल कस्टडी 14 दिसांची। PI कडेन जेन्ना हांव इंटरेक्ट केलें काल PIन म्हाका सांगलें की वी ऑन द रायट ट्रॅक। जे कितें मटेरियल रिकवरी करूंक जाय ती ऑलरेडी चालू आसा आनी चार्जशीट करपाक जाय ताका विटनसीस लागतले आनी कितें लागतलें। सो आमी सांगलां की जर तुका कोणी जावं जाल्यार आमचे मेंबर जावं जे कन्सर्न पीपल आहा ते तुका हेल्प करतले म्हणून।